म्युझिक फेस्टिवल खंयची आयली they should play music, but the government of Goa, at least with me here, will not allow musical events to make Goa government dance. Musical festivals असा म्युझिक करपा जाय पद्धत असता तांणी अनाउन्समेंट कितें केला तांकां खबर आसतलें बट गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट इन अ मूड टू डान्स एज पर देअर विम्स अँड फॅन्सीज हें तांकां बरी क्लियर कळपा जाय एखादी पयलीं जातालें जाल्यार खबर ना पूण दुसरें म्हणल्यार जाता आसतना मोपा एअरपोर्ट जावंक जाय काय ना हे सरकारान पयलें ताजेर पूर्ण तरेन एवरीबडी हेज टू हॅव अ डिस्कशन सो मुख्यमंत्र्या कडेन आय वील डेफिनेटली टेल अबाउट माय व्यू पॉयंट्स पूण मोपा एअरपोर्ट वी आर ट्रायंग टू ग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून थंय सकयल रस्त्याक पावपाक ना आनी ताज्या खातीर आमी एडिशनली त्या टायमार ट्युरिस्ट वाडोवंक सोदता that tourists shouldn't get a wrong experience just coming into Goa. Forget musical festivals. And musical festival is the तुम्ही Sunburn वनबन करतात but that is not the only festival that can happen. There might be some other festivals also that might happen during that time. So what will happen at that time, we will see what has to happen. But importantly, the very clear thing is people who are organizing music festivals shouldn't start thinking that they can make the government dance. Simple. ओके थोडी पंचायत ओपोज करता आनी थोडी हेजी सपोर्टानूय आसा त्या खातीर नाही हांवें म्हजी भावना मांडल्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटलो आनीकूय कोण तरी म्युझिकल फेस्टिवल त्याच टायमार करूंक सोदता सो एवरी टायम वी नीड टू गिव सम पीपल अ चान्स टू डू न्यू थिंग्स न्ही वाय वी हॅव टू गो आनी लास्ट टायम सुद्दां दे हॅड प्रॉमिस्ड अस दॅट गोवा वील गेट अ गुड स्टेज गोवा पीपल ऑर्गनायज द सनबर्न फेलोज ते गोवा स्टेज काडून खंय तरी कोनशाक दवरली आनी तांकां मेळून अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट हॅव कंप्लेन इन द पास्ट सो लेट अस फॉरगेट द इशू ऑफ the fellow who is talking something. Important is that don't think that they can make some government dance with their tune.